नाव माझं नाव रोशनी राजेश सावयकर. हांव सरपंच आहा SDM पंचायत सालवादोर दुगून किटला. सरपंच बाब आमी आयज हे नो कॉन्फिडन्स मोशन तुमी पास केल्लो, सो कितें जालें एग्जॅक्ट? नो कॉन्फिडन्स आमी पास केल्ले आनी आमी कोर्टाक गेल्ले. आमी कोर्टाक आमकां न्याय मेळ्ळो की आमी आयज नो कॉन्फिडन्स 5 जाणांनी मेळोन पास जाले. व्हिडिओ येयल्लो आनी तसोच खुशाली येयल्लो ते ऑब्जर्वर म्हणून, आनी आमकां कांय प्रॉब्लम जावंक ना आनी आमी कोर्टाक आमकां न्याय दिलो म्हणून आमी थँक्यू म्हणटा. तशेंच तशें देव हे नेमकें कारण कितें आसलें नो कॉन्फिडन्स मोशन ते डेप्युटी सरपंचाचेर घालपाचें? डेप्युटी सरपंच आमकां कॉपरेट करिनासलो. ओके. तेका लागून आमी ते नो कॉन्फिडन्स मारलेले. आमकां तो भायर बसून रावतालो, कित्याक आमकां हें करिनासलो म्हणून आमी तेका हें केलां. नाल्यार आमकां कांय प्रॉब्लम नासलें तेचें. कांयच हें ना. आमी गव्हर्मेंटा वांगडा आहा आनी गव्हर्मेंटा वांगडाच रावतली आनी फुडें आमी गव्हर्मेंटा वांगडाच वयतली. सो तुमकां पार्टी कोण रुलींग आसा तेंचे कांय प्रॉब्लम ना? ना, रुलिंगान आमकां कांय प्रॉब्लम ना. आमदाराचो फूल सपोर्ट आसा तुमकां? आमदारा वांगडा आमी आहात. आमी केन्नाच तेच्या वांगडा ना म्हणूंक ना. जो डेप्युटी सरपंच आसलो तुमच्या हितून ग्रुपान, सो ते नेमकें कारण कितें तेचे भायर मारपाचें आनी रुलींग पार्टीचो जावन तुमी ताका भायर मारपाचें कारण कितें? तो आमकां सपोर्ट करिनासलो. तो भायर येवन बसतालो आनी वयतालो. कित्याक आमी कॉपरेट करूंक वचोंक गेले तो आमकां जबाब दिनासलो. तेका लागून आमी तेका देंवयलो. जेन्ना इलेक्शन जाल्लें तेन्ना सुद्दां तुमी तेका निवडून हाडलेलो, म्हणजे एक डेप्युटी आमी सरपंच? सगळीं मेळोन आमी 6 जाणां आमचे पॅनल आहले आनी तो आमच्या पॅनलानूच आहलो आनी आमच्या वांगडा आहलो आनी आतां तो आमकां कॉपरेट करिनासलो. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.